आयज आमी हे LICचे जे युनियन आसा, एम्प्लॉईज युनियन, तांचे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर वॉल्टर आसा, तांणी हे पिटिशन सगळ्या एम्प्लॉईजच्या तर्फे हांगा हायकोर्टान मांडिल्लें की रेक्विजिशन जे केल्लें आसा तें सारकें ना आनी त्यो रेक्विजिशन ऑर्डर ज्यो डिस्ट्रिक्ट आनी कलेक्टरान ज्यो काडिल्ल्यो आसा त्यो ऑर्डरी सगळ्यो सॅटिस्फायड करच्यो. एज पर द सर्कुलर कलेक्टर आनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसराक ते पावर्स आसा. आमी आनीक 2 सर्कुलर दाखयले which were issued in 2009 and in 2011. As per those circulars also, they do not have the power. आणि इवन जो आता 23 सर्क्युलर जो इलेक्शन कमिशनच्या ॲडव्होकेटान रिलीज केला, वी पॉइंटेड आउट की त्या सर्क्युलरान सुद्दां अशी पावर कलेक्टर आनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक दिल्ली ना. सो फायनली तांणी मागीर अशें कोर्टाक सांगलें की हे सगळे जे स्टाफ आसा एम्प्लॉईज LICचे तांकां ऑलरेडी ट्रेनिंग बी दिल्ली आसा आनी इलेक्शन आतां सामकें लागीं पावलां. तेन्ना कोर्ट शूड कन्सिडर की ते सगळ्यो ऑर्डरी सॅटिस्फायड करचे पेक्षा सद्या वेदर दे कॅन बी अलाउड टू गो ऑन इलेक्शन ड्युटी. आनी हो पॉयंट जो आसा तो खंयचे तरी एका फुडले डेटीक कन्सिडर करून ताचेर डिसिजन घेवचें म्हणून. सो आमी कोर्टाक सांगलें की आमी कन्सिडर करता म्हणून की कितलो स्टाफ डेप्यूट करूंक शकता किंवा तो तरी करूंक जाय काय ना तो. आनी मॅटर आमी मंडे दवरूंक लायला आनी इलेक्शन कमिशनाक तांचे एफिडेवीट घालपाक लायला. आनी आमी सांगलां की इलेक्शन कमिशनाचे जे एफिडेवीट येतले ताका आमी रिस्पॉन्ड करता. आमी आनी एक मुद्दो घेतला की रेक्विजिशन सुद्दां जर ते करता जाल्यार रेक्विजिशन तूं करूंक शकता ओन्ली इफ स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आनी स्टाफ जे आसा ताजे जर डेफिसीट आसा जाल्यारूच तूं हो स्टाफ एज सरप्लस तांकां आपोवन तांकां रेक्विजिशन करूंक शकता. सो हायकोर्टान इलेक्शन कमिशनाक तें एफिडेवीट घाल म्हणटा की तुमी कितलो स्टाफ आसा, शॉर्टेज आसा काय शॉर्टेज ना ती, एंड वाय देर इज अ नीड टू रेक्विजिशन LIC एम्प्लॉईज इवन दो देर इज गव्हर्मेंट स्टाफ अवेलेबल फॉर इलेक्शन ड्युटी. सो ते कितें रिप्लाय घालता त्या प्रमाणे आमी मागीर फुडें आमची बाजू मांडटले. मॅटर आतां सोमारा दवरलें. LICचे जे एम्प्लॉईज आसा पळय तांकां इलेक्शन ड्युटीक सद्या डेप्युटेशनाचेर ऑर तांकां रेक्विजिशन केल्लें आसा इलेक्शन कमिशनान फॉर लोकसभा इलेक्शन. सो आमी पिटिशन घाल्लें की एज पर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट आनी कॉन्स्टिट्युशनाचे जे प्रोविजन्स आसा त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आनी कलेक्टर जांकां इनचार्ज केल्ले आसा नॉर्थ आनी सावथ तांकां LICचो स्टाफ रेक्विजिशन करपाची पावर ना. आनी ही पावर फक्त चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किंवा इलेक्शन कमिशन जो रिजनल कमिशनर फॉर ईच स्टेट अपॉयंट करता त्या दोनूच ऑफिसरांक रेक्विजिशन करपाची पावर आसा.